25 दिसांक गोंय सरकार जर 400 कोटी रीण काडटा जाल्यार गोंयच्या सरकाराची परिस्थिती कशी आसा हें जनतेक कळपाक जाय अशें म्हणीत गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतीन सरकाराचेर टिका केल्या। गोंय सरकार रीण काडून महोत्सव मनयतात हें अशें चलचें ना। मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या अर्थीक स्थितीचेर श्वेतपत्रिका काडपाची गरज आसा अशें दुर्गादास कामतीन सांगलें। मुख्यमंत्री म्हणटा वयले इंजीन सकल्ले इंजिना बरोबर म्हणून काम करता। अशें जर आसा जाल्यार आज सरकाराची जी परिस्थिती आहा फायनान्शियल कंडिशन ही दिसान दीस बिकट जायता। एका वाटल्यान सण करप रीण काडून फाटल्या 25 दिसान अप्रॉक्सिमेटली 400 कोटीचे रीण सरकारान काडला। 8 डिसेंबराक नोटिफिकेशन आयला 100 कोटी, 23 डिसेंबराक आयला 100 कोटी आणि काल 2 जानेवारीक आयला 200 कोटी। सो हातून एकूण जर पळयत जाल्यार सरकाराची परिस्थिती कितें हें हातून कळून येता। एका वाटेंतल्यान इव्हेंट्स करप, ते मागीर सरकार तुमचे दारी आसूं, इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी म्हणटा रॅकेटाचे हब जाला इव्हेंट्साचे, कशें भरमसाट लूट मार चल्ला येणाऱ्या विधानसभेत आमचे अध्यक्ष लोकां मुखार दाखोवन दितले। सो एका वाटेन रीण काडप आनी सण साजरो करप आनी मागीर म्हणप सब कुछ ठीक है, हे अशें चलचें ना। मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या फायनान्स स्थितीचेर व्हाईट पेपर काडपाची गरज आहा, कारण 25 दिसांनी जर तूं 400 कोटी रीण काडटा जाल्यार कितें परिस्थिती आहा हे तुम्ही समजूंक शकता। आता जर ह्या मुख्यमंत्र्याक तुम्ही विचारलं जाल्यार मुख्यमंत्री म्हणटलो ना 2000-3000 कोटी काडपा पर्यंत आमकां हे आसा मुभा आसा तितले काडूंक शकता म्हणून, पूण तशें जायना तें। यू कॅनॉट टेक लोन and then enjoy with that money. Right now what is happening is loans have been taken to hold events. So this should stop. Chief Minister हाजेर क्लियर कट येवंक जाय, एक श्वेतपत्रिका काढून व्हाईट पेपर लोकां मुखार दवरूंक जाय की बाबा ही फायनान्शियल कंडिशन आसा। मागीर सत्य परिस्थिती पळोवन येतले की वयले इंजीन सकल्ले इंजिनाक कितलो आदार करता, काय वयले इंजीन सकल्ले इंजिनाक फक्त स्टेपनी कशी वापरता काय म्हणून, हे लोकां मुखार येतले।